Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. आर्गा तुका जेजू आजच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गायता तुवें अनेक दीस आमकां फावो केलेल्या पासत आनी आमकां हांगासर आमी कितें उलयता कितें आमी नको पूण आमकां तुवें ऑलरेडी कितें तरी बरें तेंच ह्या मनशाक दिवपाक तुवें आमकां तयार केल्या म्हणून तुका आमी आर्गायता आमकां न्हू पूण आमच्या भितर आसा तो पवित्र आत्मो आमकां कितें तरी हांकां शिकोवपाक तूं जामय करता म्हणून तुका आमी आर्गायता आमच्या शक्तीन आमी कांयच न्हू पूण पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी सगळें करूंक शकता म्हणून तुका आमी आर्गायता आनी आमी हांगर उबी रावल्या पूण पवित्र आत्मोच आमकां शिकयतलो कितें उलोवंक जाय तें म्हणून तुका आमी आर्गायता थँक्यू जीजस प्रेज यू हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन आमेन थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया हालेलुया आयज आमी कितें कितें शिकले न्हू आतां भयणीनूय शिकयलें आमकां विचित पुताचें शिकयलें आमकां कशें आमी पातकाचें शिकयलें आमकां पातक कशें आमी उलयता आमी वयता आनी तेच पातक रडटा न्हू सदींच आमी केन्ना म्हणटा आमी संवसाराचेर आनी देवा आड आमी पातक केलां म्हणटा ना विचित पुता भाशेन आमी म्हणटा तेका रडो येतालें न्हू तेणी कितले मस्ते जिवीत जियाल्लो तो तेणी उलो येतालें पूण तो कितें उलयलो देवाच्या आड आनी आपणें हिचेर बाल पातक केला म्हणटा तो संवसाराचेर पळय नाल्यार आमकां तशी शिकवण आहा ना न्हू आमी चिंतूंक जाय आमी कितें उलयता कितें करता तें आमचेर दवरलेलें आसा आनी आमकां पातका वरीस खूब शिकोवन दिल्या न्हू पातक आतां आमी कुमसार वयतलीं न्हू तेन्ना आमी कळटलें आमकां कशें पातक आमी रडटा आनी कितें करता तें तुमच्या जिवितान थँक्यू जीजस आयज आमी कितें शिकया आमी आयज एंजलांचें शिकया एंजल आहा न्हू सगल्यांक आमकां कितले आहा हजारांनी आहा आमकां एंजल आमी ताका कामाक लायता हय ते आहा न्हू सायडीक आमचे एंजल आमी लोकांक सांगता न्हू म्हाजें काम कर रे हें म्हाजें कामूच करिना मिनिस्टर ते ऑफिसान वचोन येता आमी मिनिस्टर कामूच करिना आमी एंजलांक कामाक लायता ना न्हू आमचें काम जायना गव्हर्मेंट पासून काम एंजलांक सांगूंक जाय एंजला वच आनी म्हाजें तयार कर म्हाजे फुडें वच आज बोडयांनी आनी म्हाजें सगळें रेडी करून दवर वयता आनी रेडी करता आमी घरा कडेन आसतना कितें म्हणटा जाणाय गो तो म्हाजें काम करीत ना गो कितल्यो फावटी मारल्यो गो हांवें जातलें ना आमी पयलीं भावार्थाची उतरां उलोवंक जायी भावार्थ घेवन वचोंक जाय ऑलरेडी म्हाजें काम जालें देवान म्हाजें काम केलें आमी म्हणटा जाल्यार आमचीं कामां जाता पळोवंक जाय आमी ट्राय करून एकदां ट्राय करून पळोवंक जायी एंजल आमकां आसा ते एंजल आमकां सॉल्व करूंक दिलेलें आसा ते आमकां सगळें शिकयता खंय वचोंक जाय जाल्यार आमकां आमचो फातराक सुद्दां पांय पडना ते हातूंक आमकां दिना इतले आमकां मायटी एंजल आहा पळोवया आमी एंजल आमकां कितें करता एंजल कोण ते हिब्रू 1:14 पळोवया आमी कोण सगळीं आत्मे न्हू आमी सगळे आत्मे एंजल देवदूत कोण ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करता आनी तारण घेवची आसा तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता पळय आमकां कसले 2 एंजल आहा आमकां एक आसा ते देवचाराचे एंजल आनी एक आसा ते देवाचे एंजल आहा आमी कितें उलयता देवाची उतरां उलयता ते देवाचे एंजल वयता आनी तुजें काम करून हाडटा आतां तुमकां सांगलां न्हू ऑफिसाचें बीन कामां कसलीं तुमचीं कामां जायना तुमी तर फेथ उलोवशान म्हाजें काम आयज जातलें तांकां आयज बोडयांनी वचा आनी म्हाजें सगळें थारार घाला आनी आमी कितें म्हणटा चडशीं कितें म्हणटा न्हय तो आमच्या वाड्यांतलो न्हू रे तो मिनिस्टर वाड्यांतलो आमचें काम खंय करता तो आमची उतरांनीच ताका पाड करता आनी मागीर तो आमचें काम करीत ना आमी मनीस आमच्या वाड्यांतलो जावं कोणूय जावं ताका आज बोडयो वचोन तेचे सगळें एक थाऱ्यार घालता म्हाजेंय काम करता लोकांचेंय काम करता शेजाऱ्यांचेंय काम करता अशें आमी म्हणूंक जाय आमी उतरांत पयलीं उलयता तो आमचो काम करचो ना मागीर करचोच ना ताका लागून ह्या आमकां आज बोडयो दिलेले आसा आमकां कित्याक दिल्या ते आमकां सॉल्व करूंक दिल्या न्हू आत्तां वाचला पळय आमी एवरी फोट देवदूत कोण तर ते एक आत्मे म्हणटा आमी आत्मेत न्हू आमी सगळीं आत्मे देवदूत आत्मे म्हणटा आनी ती देवाची चाकरी करता आनी तारण घेवंक
येवचे आसा तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता पळय, तारण दिवंक आमकां कितें वस्तू जाय ते आज बडी वयता आनी घेवन येता आमकां. केन्ना घेवन येतले आमची पेखोवणी साल्वासा तारण जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयतलीं पळय तेन्ना. आमी देवाचें उतर उलयना जाल्यार आमकां घेवन येवचें ना. आमी तर म्हणची म्हाका दुखता मागीर सगळें हें जाता तें जाता म्हणीत जाल्यार आमी कितें जातली, आमची पेखोवणी ते घेवन वयतलो सैतानाचे आत्मे आहा ते व्हरतले आनी तुमकां ते हाडून आनी तुमची दशा करतले. मागीर तुमी म्हणटले हांगा आवय जावंकूच ना म्हज्या मागण्यांक वचोन. आमी कितें म्हटलेलें उतरां ती आमचेर दवरलेली आसा. आमी तर म्हटलेलें हारगा तुका म्हाका दिसता फेथ म्हणजे कितें भावात म्हणजे दिसनासले वस्तूचेर आमी सोत मारला. तुका दुखता खरें पूण तूं जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरें जालाय. तुजेर दवरलेलें आसता तूं कसलीं उतरां उलयताय ते. आमी कितें म्हणटा दुखता रे मागण्यांक गेल्लो इतले रिट्रीट केले कांयच जावंक ना. मागीर कितें जातलें हे आज बडी वचोन तुजे पेखोवणी हाडचें ना. ते वचोन तुका आनी पास करतले. तूं तर म्हणची तुका दिश्टी पडना हांव ऑलरेडी बरी जाल्या ते आज बडी वयतले आनी तुजें काम करून हाडटले आनी तुका पेखोवणी साल्वासा मेळटले. असले आमकां पावरफूल दूद दिलेलें आसा. आमी तांकां यूजूच करिना. आमी कोणाक यूज करता प्रिचरांक. मातशें प्रे कर आज बडयांनी वसात म्हाजो स्पेर पार्ट घेवन या. आतां पळय तुमकां कोणाक एग्जाम्पल कोणाची किडनी फेल जाल्या, कॅन्सर जाला, हाडां दुखता, जॉयंट पेन सांगूंक जाय ते एंजलां वसा स्वर्गार वसा आनी म्हाजे पार्ट घेवन या. थँक्यू जीजस. म्हाजे वचा आनी स्पेर पार्ट खंय आहा ते घेवन या. इंजल वयता आनी तुजे स्पेर पार्ट किडनी तुका नेवी हाडून दिता. आनी तुमी म्हणच्यात लोकांक सांगच्यात म्हाका किडनीचे प्रॉब्लम आहा हें आहा ते आनीक तुजी किडनी पाड जातली. आमचे दवरलेलें आसा आमी कसलीं उतरां उलयता ते. आमचे दवरलेलें आसा आमी कितें उलयता. आमकां एंजल दिलेलें आसता न्हू. आमकां कोणी सांगता न्हू मागणें करा तेज्यो किडन्यो हे जाल्या ते जाल्यार आमी तांकां सांगूंक जाय. तुमी तुमच्या एंजलांक सांगा एंजलां वचा स्वर्गार आनी म्हाजे स्पेर पार्ट घेवन या आनी म्हाज्यो किडन्यो म्हाका नेयो हाडा. ते वचून हाडटा तुमच्यो आनी तुमकां नेय दिता. आनी आमी तांकां कामाक लायच ना जाल्यार आमचें कशें काम जातलें. जेन्ना आमी तांकां कामाक लायता ते वचोन आमचें काम करता. आज बडी आसा ते आज बडी आमकां दिल्या न्हू हजारांनी तांकां आमी कामाक लावंक जाय. आमी बसता आनी आज बडी पिक्चरांचें सांगता म्हाका हें जालां तें जालां. आमी आज बडयांक कामाकूच लायना. आज बडयांक आमकां दिल्या ते आमकां सारकें मायटी आनी पावरफूल दिलेलें आसा आज बडये. आतां पळोवया आमी आनी एक कोटेशन घेवया. साम 103:20 103 20 लायनीन पळोवया. कसले आमकां आज बडये दिलेले आसा देवान ते आमकां पळोवया. आमी म्हणटा आमकां आज बडये बेश्टेच आहा पळय. देवाचो हुकूम पाळटल्या त्याचे उतर आयकतल्यान बलवंत आनी पदवेदार दुतान सगळे तुमी सर्वेस्वराची वखाणी करात पळय. कितें म्हणटा आमकां देवदूत कसले दिलेले आमकां कसले आहा देवदूत आमकां आमचें उतर आयकता तें उतर. आनी कसले पावरफूल तुमी पळयलां न्हू. आतां मोदी येयलो जाल्यार तेजे कडेन कसले बॉडीगार्ड आसता पळयलां न्हू. तसले म्हणटा आमकां एंजल दिलेले आसा म्हणटा पावरफूल म्हणटा. तुमकां कोणी जर हात लायत जाल्यार ते एंजल तांकां फाटीं काडटा. पडत जाल्यार तांकां उखलून धरता. कित्याक हांव जाणा एक दीस हांव न्हू आमकां संवय न्हू ती कालांगूट आमचें हें न्हू आवयलें घर. आमकां कितें जाता पावसान कितें जालें बीच कितलो जाला बीच केदो व्हडलो येयला हें उदक खंय पेऱ्यान पावलां तें आमकां न्हू पळोवपाचें पावसान वचपाचें सारकें. हांव वयतालें हांव आनी म्हजो मामाचो चेडो दोगांय आमी बिचार गेली ते आतां सगळीं निसर आसता न्हू सगळे वाटेक सगळीं रस्त्याचेर बीन बिचार वयतालीं. बिचार गेली आनी येताना न्हू हांव न्हू निसाल्ली आनी हांव म्हाजें बॅड न्हू जमनीक तेकोंक दिवंक ना. म्हाका सोमतेच आज बडयांनी उखल्लें आनी म्हाका तेन्ना खबर नासली. मागीर आमकां आतां कळोन येयलें हें दूत आमकां कितलें पावरफूल आहा तें. आनी नाल्यार आनी सुरोन पडलें म्हणटू बॅड बीन येता न्हू म्हाका मात्तूय पडोंक लागोकूच दिवंक ना रस्त्यार. सोमतेच म्हाका अहें निसाल्लें हांव आनी सोमतेच उखल्लें म्हाका.
गोंय आतां हे आज बोडी आसता आमच्या हजारांनी आमकां राखोवच्याक. ताका लागून ते कसले आहा ते मजबूत पावरफूल सारके ते आमकां कांयच करूंक दिवचे ना. आमी ताका कामाकूच लायना. ते आज बोडी आमकां कितली मदत करता तळेच न्हू. आनी ते सांगता तुमकां आमकां हुकूम घालतले म्हणटा, आयकतले आमचें उतर. आमी तांकां कामाकूच लायना. आयकतले उतर आयकतले. बलवंत आनी पदवेदार दुतानूच सगळे तुमी सर्वेस्वराची वखाणी करता. आज बोडये कितें करता वयर आमकां हांगासर प्रॅक्टीस ही आतां. आमी स्वर्गार गेली न्हू म्हणटकूच आमकां कितें करूंक जाय, वखाणीच दिवंक जायी हालेलुया हालेलुया करून. थोडी कितें म्हणटा, हे मेलो म्हणटकूच मनीस संवसारान दिश्टी पडटा. मेलो म्हणटकूच मनीस येयना संवसारान. तो आज बोडयो जाता वयर आनी देवा कडेन वखाणी करता हालेलुया हालेलुया. आमी चडशीं पळयलां खूब लोक म्हणटा पळयलां, तो मेलो म्हणटकूच मनीस येता संवसारान दिश्टी पडटा, आंगर दिश्टी पडटा. आमकां रातचो येवन सपनान येवन सांगता. हें सगलें आमचें कितें, हें सगलें आमचें मायंडसेट. हें आमी मनान पयलीं चिंत्ता. तो मनीस म्हाका येतलो आनी हें करतलो तें आमी चिंत्ता, तेंच आमच्या सपनान येता. मागीर आमी कितें म्हणटा, तो म्हाका दिसलो बुज्जान येयलो. भुतां बितां हांगासर कांयच ना संवसारान. फकत भुतां बितां आमचें कांयच ना. फकत तुमी पळयलां न्हू, देवाचो मेलो म्हणटकूच मनीस देवाचो आत्मो सोमतो वयर वयता स्वर्गार. आनी थंय बेश्टी कूड आसता. कूड कितें करता आमी, ती जोवयता न्हू, नाल्यार आमी पुरता ती कूड. ती पुल्ली म्हणून कोण खाता, ती किडी खाता न्हू. ती उरता कूड भितर ना. मागीर आमी खंय तर म्हणटा मोळे येयले परत, भुतां येयलीं. भुतां बितां ह्या संवसारान कांयच ना. आमची ती सगळें मायंड सेटीन पयलींच बोल्लेलें आसा. तो येवन आतां म्हाका बेकळयतलो. हांवें ताका खूब त्रास केल्लो म्हणून तो आतां येवन म्हाका सपनान येवन तें कितें आमी पयलीं उतरां उलयता ती. तो येवन म्हाका आतां त्रास दितलो म्हणून तेंच मागीर आमच्या सपनान येता आनी तेंच आमच्या जिवितान आमी उलयता. तुमकां सांगलेलें न्हू प्रोवर्ब्स 18:21 कितें म्हणटा तें, आमी ती उतरां उलयलीं म्हणटकूच आमच्या जिवितान ती जिवी जाता उतरां. आमी दुयेंस पासून उलयत न्हू, ते पासून जिवें जाता. आमी दुयेंसाचें नांव जेजून पयलां न्हू बायबलान. जेजून पयलां कितल्यो मिलाग्री केल्या. जेजून एका तरी दुयेंसाचें नांव घेतलां, इन्फॉर्मेटी म्हटलां न्हू. आमी तशेंच म्हणूंक जाय, इन्फॉर्मेटी गो आवट. पळय कोणाक आनी भेऱ्यांक आन दिलें, ताका कितें म्हटलें न्ही, हे भेऱ्याच्या आत्म्या भायर सर म्हटलां तेणी नांव घेवन. जेजून म्हणूंक ना. जेजून म्हटलें हें घे आयकूंक यो म्हटलां ताका. भेऱ्यांक म्हटलां तेणी कान उक्ते जा अशें म्हटलां. पूण आमी कितें म्हणटा, बेऱ्याच्या आत्म्या भायर सर. आमी उलयता ताका ना. जेजून कितें केलां तें आमी तेज्यो मिलाग्री पळोवंक जाय. जेजून कितें सांगलां तें करूंक जाय आमी. जेजून कशें उलयलें तशें आमी उलोवंक जाय. आमकां खबर ना, पूण आमी बायबल वाचता ती मिलाग्री केल्या न्हू, त्यो आमकां पळोवंक जाय आमी. जेजून कशें मिलाग्री केल्यो. जेजून उलयलें आपणाक जाय तें आनी घेतल्यो मिलाग्री. पूण आमी कितें करता उलयता. आमी दिसता तें उलयता. जेजून दिसानातलें उलयलें. जेजून उलयता न्हू दिसान आसलेले पळय थंय वयता मोड येताले तेन्ना मोडाक सुद्दां तेणी शांत केलें पळय. शिसांनी अशें शिकलेलें पळय तें सगळें शिकलेलें शिसांनी. मोड कळ्ळें तेज्या जेजू वांगडा भोंवन ते जाणा आसले, पूण मोड येयले तेन्ना ते भियाले. जेजून ताका म्हणूंक ना मोड येयलें म्हणून ताका हें करूंक ना. मोडा शांत जा जेजूच्या नांवान. आमी तेंच म्हणटा केन्नाय गडगाडो बीन येयलो न्हू, व्हडलो गडगाडो येता पळय तेन्ना, आनी आमी कितें म्हणटा तेन्ना, गडगाड्या उचांबय जावनाका, शांत जा जेजूच्या नांवान. शांत जाता. तुमी थंयच करा. केन्ना तुमी भियाता न्हू, चड व्हडलो गडगाडो येयलो म्हणटूच सगळे लोक भियाता पळय, चड कितलो लोक भियाता. आमी तेन्ना गडगाडो बीन येयलो न्हू, आमी अशीं उतरां उलयता. व्हडलो पावस सुद्दां येयलो न्हू जाल्यार आमी म्हणटा पावसा मातसो शांत जा रे, दुसऱ्या जाग्यार पड रे, हांगा खूब पडला अहो म्हणटा. तेन्ना शांत जाता. कित्याक आमचें धरलेलें आसता, आमचें आयकता. आमी कितें म्हणटा ना आयकना, तुमचेंच आयकता. तुमचेच प्रिचरांचेच आयकता सगळे, हेंचेच आयकता सगळे ब्रादरींचे ना. आमकां एक एकट्याक पदवी दिलेली आसा देवान, ती आमी केन्ना युजार करतली, मागीर करतली मरण वयर. आतां ह्या जिवितान आमी करूंक जाय, सगळ्यांक दाखोवंक जाय. पळय हांवें आनी टेस्टिमनी जावंक जाय आमची. पयलीं हांवें हें उतर उलयलें मरे, म्हाज्या जिवितान घडलें, व्हडली टेस्टिमनी जाली न्हू. मागीर दुसऱ्यांकूय सांगपाक मेळटा आमकां. आमी कितें करता, आमचे कडेच धरता ना. आमकां टेस्टिमनी आहा सगळ्यां कडेन न्हू, आमी शॅर करूंक जाय टेस्टिमनी आनी सांगूंक जाय. तेंचोय मागीर भावार्थ वाडटा.
आतां पळय तुवें पळयलां न्हू हे बॉलवंत कशे दूत आसता ते बॉडीगार्ड कशे आसता. मातसो तर कोणी हात लाय जाल्यार हे मारूंक येता न्हू ते दुसरो कोणी येत जाल्यार. आतां मिनिस्टरूच येयलो तुमच्या गांवांत जाल्यार कितें जाता ते फाटल्यान बॉडीगार्ड कितले आसता. तो हे आमचे आयज बोडी आसा आमी ते न्याय करूंक जाय आमी. ते तर बॉडीगार्ड त्या तर मिनिस्टरा कडेन इतले बॉडीगार्ड आहा आनी राखता ताका जाल्यार आमकां कितले एंजल आहा राखूच्या चारूय सावटीन. आमी ते पळयता ना. आमी कितें म्हणटा आमकां भिरांत येता कोणी येयलो कितें येयलो ना म्हाका एंजल राखतले. आमी म्हणटा ना आमी एंजलांक आमच्या कामांक लायता तेन्ना एंजल आमच्या सरावंडींग आसता सारके. ते आमकां सारके पकडून धरता. तुका पांय सुद्दां पावोंक दिना पडोवंक दिना. पळय म्हाजो जाल्यार बँड पडलेलो आनी म्हाका बँड दुखतलें आसलें न्हू म्हाका हेंच्यांनी उखल्लें सोमतेंच आयज बोडयांनी. थंय आमकां सारके एंजल आहा ते एंजलांक आमी कामांक लावंक जाय. आनी एकदां आमी न्हू हांव आनी सासूमाय आमचे कोणाचे तेंचे सोयऱ्यांगेर वयतालीं तेन्ना न्हू म्हाज्या फाटल्यान न्हू एक गाय धांवून येताली. हांव सारकी म्हाज्या फाटल्यान आसली खंय. आमी दोगांय गजाली करीत करीत वयतालीं तेन्ना ती गाय सारकी आनी तो बॉशिकार एक थारलोलो हयसर आनी बॉशिकार रावन थंय हात दाखयतालो हेवटेन सर. आमी आपली गजालींनी सारकी दोगांय चलतना न्हू एक फाटल्यान म्हाजे सारकी धांवून फाटल्यानसून येताली गाय सारकी. आनी म्हाका न्हू त्याच म्हाज्या फुड्यान पावली गाय न्हू आनी म्हाका त्याच वेळार न्हू आयज बोडयांनी काडले आनी सायडीक दवरले म्हाका सारकें उखल्लें. आनी हांव तेन्नाच मातशी सैरानान कशी येयली बेरायली कशी जालें आनी हांव म्हणलें कितें जालें पळय जाल्यार गाय म्हाज्या फुड्यानसून धांवली. त्याच वेळार न्हू म्हाका सासूमाय कितें म्हणूंक लागली जाणां हांव तर त्या जाग्यार आसली न्हू जाल्यार म्हाका मस्तूच मारतली आसली म्हणूंक लागली. पळय तिणी कॉन्फेस केलें म्हणजे आमकां म्हाजे कडेन देवाचें उतर आसलें न्हू तिजे कडेन नासलें देवाचें उतर. आनी हें सांगता न्हू तिका पासून देव राखतलो आसलो कित्याक एक्ट 16:31 म्हणटा तूं एकटेंच सोतमान तूं आनी तुजो घोराबो साल्वार जातलो म्हणटा देव. म्हणजे तूं एकटेंच सोतमान सांगता तो तूं आनी तुजो घोराबो साल्वार जातलो. तें उतर आमी कॉन्शियस करूंक जाय. आमचो फॅमिलीन कोण तर आमचो साल्वार जावंक ना. जितून सांगलां कितें तूं एकटेंच सोतमान तूं आनी तुजो घोराबो साल्वार जातलो. आमी हें गोड धरूंक जाय उतर. आनी तेचे वचून आनी मागीर ती गेली गाय म्हाका कांय करूंक ना पूण ती गाय मागीर सारकी धांवून गेली. पळय कितें जाता आमकां एकदां कळना पूण मागीर आमकां केन्ना स्थितीजान येता त्या वेक्तार म्हाका गायन वाटयल्लो. पयल्यार गाय धांवून येताली तेन्ना म्हाका कशें आज बोडयांनी काडून सायडीक दवरलेलें. आनी तशें आमच्या जिवितांत खूब आजबोडी आसा आमकां आमी ताका कामांक लावंक जाय. बलवंत सारके मजतदार आहा ते सारके पावरफूल सारके आमकां आतां येताना सुद्दां आमी कोणी कितें म्हणटलो आयकय वयता कितल्या पयस वयता कितें वयता आमकां आज बोडे राखता. आमकां आज बोडे सारके हाडून हांगर पावयता परत आमकां घरा व्हरता. आमी तें चित्र काडूंक जाय. आमी तशें जेन्ना आमी म्हणटा आज बोडयांनी कामांक लायता तेन्ना आमच्या जिवितांत ते आज बोडये येवन कामांक करता. आनी आमी तर म्हणिना जाल्यार आमच्या कामांक लागचें ना आज बोडये. मागीर कोणाचें दूत येतलें आमकां सैतानाचें दूत येतलें आनी तें मागीर काम करतले. चडशे जाणां कितें करता सैतानाचो दुतांक कामांक लायता. ते मागीर कितें करता तुजे नाका जाल्लेले स्पेर पार्ट हाडून दिता तुमकां. मागीर आमी कितें म्हणटा आमी मोगान घेता एक घेतल्यार एक फ्री म्हणिना असलें दिता न्हू. हे तें आमी चिंतूंक जाय कोणाचे स्पेर पार्ट. आमकां तर बरे स्पेर पार्ट जाय जाल्यार देवाच्या उतराचे उलोवंक जाय सदीत सांगता न्हू. पयला न्हू तुमी आमी ताका भुलाना एक घेतल्यार एक फ्री म्हणटा हेजेर ते पळयता आमी बरें काय वायट तें. ताका लागून तसलेंच आमचें आहा देवाचें आहा. देव म्हणटा म्हाजें उतर तुमकां सेट फ्री करता स्वतूच तुमकां स्वतंत्र करतलें म्हणटा. आमकां स्वतंत्र जाय काय आमकां तेचे पाट जाय ते आमचेर दवरलेलें आसा. हें आमकां देवाचें एंजल आमकां बरें पाट दिता. हो आमकां कितें शिकयता नाका जाल्यार वस्तू शिकयतलो आमकां आनी तेजे पाट आमी घेयत जाल्यार आमी सोमती हातूनाचेर जाणाय. ताका लागून आमी तेजे पाट घेवपाचें न्हू. आमकां कोणाचें आमचें धरलें आमकां जेन्ना सिकनेस कितें येयलें न्हू आमी चिंतूंक जाय हें कोणाचें वचून येयलां आमकां. आमकां जेजू सांगता आपल्या गायांनी तुमी बरीं जाल्यात तेन्ना कळोवंक जाय कोणाचें पारपाट आमी हाडटा तें. थँक्यू. आज पट आमचें धरलेलें आसा. आमी कोणाचें घेता उतर आनी कितें करता तें आमचेर धरलेलें आसा. आमकां दिलेलें एंजल वचोन तुमकां जाय बरें पाट जाल्यार एंजल बरें पाट हाडटलें तुमकां. आनी साम्स आनी एक पळोवया साम्स 91:11 पळोवया.
आमकां कोणाचें जाय उतर देवाचें जाल्यार आमकां देवाचें उतर आमकां सगळेंच बरें दीस शिकयता न्हू. हे एंजल आमकां कितें करता आमकां सगळ्याक पळय खंयसरूय तुवेशी तुका राखून खंयसरूय तुवेशी तुका राखून त्याने आपल्या दुतांक हुकूम घातला. कोणी आतां देवान. आनी फातराक तुजो पांय आदाना जावं आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून दवरतलो. पळय कितें म्हणटा खंयसरूय तुवेशीत म्हणटा राखून तुका राखूंक म्हणटा आपलें दूज घातलेलें आहा देवान. पळय खंयसरूय वच म्हणटा तूं. आतां तुका आलेलें न्हू तो आमी वयच्या पयलीं आज बोडयांक घालूंक जाय. आज बोडयांक वसा म्हाजो पाट सारको नितळ कर. आतां तुमकां ट्राफीक आसता चड सारकी तेन्ना सुमी म्हणूंक जाय ट्राफीक एंजलांनी वसा आनी म्हाजी वाट तयार करा. ट्राफीक सारकें कंट्रोल जाता. आमी वयताना आमी थंयच म्हणटा एंजला ट्राफीक कंट्रोल म्हणटा न्हू ट्राफिका वाट करा रोकडीच वाट जाता. आमी ट्राफिकान सुद्दां गेल्यार खंयसून तुका वाट दिता. तुवें पळयलां न्हू ती 12 वस्ताची वस्तुली आसली तिका कोणी वाट केली एंजलांनी वाट केली तिका. तिका कित्याक तिका हें आसलें वचपाक जेजू कडेन तिका हें आसलें ना. तितली झुण्णी सारकी जेजू कडेन तुमी पळयलां न्हू फेस्तांक जात्रांक बीन ओल्ड गोवा फेस्तांक पळयलां न्हू कितली झुण्णी आसता ती वचोंक मेळटा ना सारकी झुण्णी सारकी. तिका कोणी वाट केली एंजलांनी वाट केली तिका. तिका वचोंक जेजूक आतलांक शक्तीच नासली. जेन्ना तिणें तें उतर उचाल्लें जेजू तुज्या आंगोस्तरांक हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली त्या उतरान तिका शक्ती येयली आनी तिका एंजलांनी वचोन वाट केली. आमच्या जिवितान आमी कळोंक जाय ही 12 वर्साची वस्तुरी वचून आमी चिंतूंक जाय हिका कोणी वाट केली एंजलांनी. तशीच आमच्या जिवितान आमी एंजलांक कामाक लावंक जाय. आमी म्हणटा न्हू आतां पळय कोणी म्हणटा कितें जाणां म्हाजो घोव आतां कामाक गेला आवय तो कितल्यांक येतलो आतां कितल्यांक आमी हुस्को काडटा. हुस्को कित्याक काडूंक जाय एंजला ताका तुवें बरे भाशेन येलाय ताका तूं बरे भाशेन हाडटाय घरा जालें न्हू. आनी स्कुलाक सुद्दां भुरगीं वयताना आमी तिचो हुस्को काडटा ना न्हू. आमकां खबर आहा न्हू ती गेल्या ती इस्कॉलान तांकां बस हाडून सारकी दारान पावयतली. तोच आमी आमच्या घोवाचे आनी भुरग्यांच्या कामाक वयताना आमी तोच हुस्को दाखोवंक जाय. एंजला वयता आनी तांकां बरे भाशेन हाडटा आनी तांकां बरे भाशेन घरा पावयता हाडून बरे भाशेन व्हरता तांकां. पळय खंयसरूय अशी तो तुका राखूंक आपल्या दुतांक तेणी हुकूम घातलेलो आहा. फातराक तुजो पांय आदाना जावं आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून दवरतलो. पळय आमचो फातराक सुद्दां पळय आतां आमी गाडी चलयता आमची आतां फातरांनी वयता गाडी तो फातराक सुद्दां आदोंक दिवचो ना म्हणटा तुमकां. असले एंजल आहा आमकां सारके मायटी आमी तेचो यूज करता ना. आमी ते एंजलांक कामाक लावंक जाय. एकदां कितें जालें आमचें न्हू आमचें एक मायेचें घर आसलें आनी आमी नया घर बांदलेलें न्हू. आमचें सामान आसलें तें आमची भयण हाडूंक वयताली आनी हांव दोगांय गेल्लीं आमी हाडपाक. आनी थंय एक फोळी अशी एक खिवो सुटलेलो आनी ती फोळयेचो खिवो सुटलेलो आनी ती अशी हालताली फळय ती आमकां खबर नासली. भयणीन कितें केलो बरो घेतलो माथ्यार लांकडाचो आनी देंवोंक येतालें ते फोळयेचेर पांय पडलो आनी ते सकला पडले. हांगा इतलेंच आसतलें इतलेसून सकयल पडले सारके वयरसून आनी सकयल पडले आनी म्हाका हांसूंक येवंक लागलें. कित्याक हांसूंक येवंक लागलें हांवें कितें म्हटलें एंजल खंय पडलें म्हणून देव वयरसून म्हटलें आनी म्हाका हांसूंक गेलें. म्हणटा मागीर सगळी फॅमिली येयली धांवून सारकी आनी म्हणल्यार कितें आसताय काय म्हणटाली म्हाका म्हणनागली. तर म्हणल्यार तें पडलां मुगो म्हणनागली ताका कितें कांय जावंक नासलें ताका हांव जाणा न्हू. तेन्ना म्हाका कळनासलें तें हांव कित्याक हांसली पळय ती हांव ती सयतानाक हांसलेली म्हाका ती कळोंक नासलें. मागीर म्हाका कळोन येयलें आनी ती सगळीं जाणां म्हाका तापयता सारकी हय म्हणटा तूं हांसताय तें पडलां न्ही म्हणटा तें कांय जावंक ना म्हटलें. ते मागीर उठले आनी येयले तशेंच घेवन ताका मागीर तेंच्यांनी पांयांक पळयतालीं कांय जावंक नासलें पांयांक बीन. हेची भिरांत भयणीची भिरांतूच आसली न्हू. ते म्हणाले तेंच्यांनी म्हटलें न्हू पांयांक कितें जालां तुजें कितें जालां आसतलें म्हटलें. पळय जाल्यार मातसो पांयांक जर काडलेलें इतलें कांयच जावंक ना पळय इतल्या वयरसून पडून. कित्याक आज बोडी आमकां राखताले तेन्ना पासून आमकां राखताले आज बोडये तितली आमकां देवाची उतरां समजून नासली पूण तेन्ना पासून आमकां आज बोडये राखताले आमकांच खबर ना. आनी आमी तेन्ना नोकळो आसले देवाचें उतर पूण आतां आमकां कळटा तें तेन्ना पासून आमकां आज बोडये पळय राखताले सारके. आनी एकदां न्हू तशेंच भयण म्हाजी थंय बाजाराक वयताली बसीन सारकी आख्खी बस भरलेली आसली. सकाळची कालांगूट टू म्हापसा वयताली बस आनी ते बसीन न्हू
ती बशीकार ड्रायव्हर मातसो जेजूचेर वगत पियाल्लो. जेजूचेर वगत पियाल्लो म्हणून कोण तरी एक फुडें येयलो दिसता आनी तो आबूज जालो सर. आबूज जालो आनी बस गेली सायडीक आनी सायडीक इतले इतले ऊस आसले इतले इतले आनी तेच्या वचून थंय बस सायडीक गेली आनी बस शेतान पडली. त्या शेतान पडचेल्या वखदार न्हू भयणीक कळ्ळें शेत ही पडपाची आहा ती. भयण म्हटलें जेजू 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 म्हटलें व्हडल्यान सारकें. जेजू जेजू म्हणिना फुडें बस न्हू सारकी स्लो पडली शेतान. कांयच सांगना कोणाकूच. प्रेज गॉड न्हू. कित्याक आज बोडयांनी कितें केलें ती बस आसली ती स्लो सारकी देंवयली. नाल्यार बस खंय पडटा तुमी पळयल्यात न्हू. पिक्चरां आमी दाखयता न्हू बस खंय पडटा धाप करून पडटा आनी सगळे आरशे फुटोवन सगळे लोकांक हें जाता. ही ना ही बस खंय पडली. तेणी तेन्ना जेजू जेजू म्हटलें तेन्ना आज बोडये येयले सारके आनी ती बशीक सारकी स्लो देंवयली सारकी. बशींतल्या लोकांक कोणाकूच कांयच जावना. सगळो लोक कामाक गेलो आनी हांव घरा कडेन आसलें. म्हाका कोणीच सांगूंक ना. तेन्ना न्हू हांव पयलीं कितें आसलें सारकी भित्री आसली. सांगलें म्हणटकूच न्हू रडोंक स्टार्ट. कितें सांगलें म्हणटकूच ती येताली आमगेर आनी म्हाका म्हणटाली भयणी येवंक ना म्हणटालें हांव येवंक ना. म्हाका खबर नासली न्हू कितें जालां तें. येदी व्हडली बस पडल्या म्हणून. आनी मागीर येयलें आनी मागीर सांगूंक लागलें म्हाका. मागीर भियेलें तें म्हापशा बाजार केलो सगळो आनी घेवन येयलें घरा कडेन आनी मागीर सांगूंक लागलें. कशें जाता हें देवाच्या उतरान जाता. जेन्ना तुमी जेजू पासून म्हटल्यार पुरो ते आज बोडी येता धांवन सारकें. तुमी म्हणटा आरे बस पडली ते सैतानाचे आज बोडी येताले आनी आनीक काम करून दाखयताले. आमी कितें जेजू जेजू म्हणूंक जाय. जेजू म्हटलें जाल्यार आज बोडी आपलें काम करता. ते सांगलां न्हू तुमकां 2 आहा म्हणून आज बोडी आमकां. एक सैतानाचें कितें करता आमी वायट उतरां उलयता ते सैतानाचे आज बोडी व्हरता आनी रोखडेच करून घेवन येता. आनी एक देवाचें आहा तें कितें करता देवाचें वयता आनी आपले सगळे तुमची सगळी पेकोवणी सालवासा वाडटा देवाच्या आज बोडये. एक भाव आसलो न्हू तेणी कितें केल्लेलें भावान तेका गाडी जाय आसली. भावाक गाडी जाय आसली न्हू. तेणी कितें केलें बापायक आतां ब्लॅकमेल करतालो तो. आपल्या आंगाचेर पेट्रोल ओतयलें आनी कितें केलें बापायक म्हणलो फस्काची गाडी घेतली. आख्खे बॉक्स आसता न्हू ते बॉक्स घेतले आनी म्हणलो कितें जाणां दिनाय गाडी एक गाडी पेटयली आनी उडयली. दुसरी गाडी उडयली. तिसरी गाडी आख्खे बॉक्स खाली केले आनी निमाणी एक गाडी आसली. सैतान आपल्या उतराक विश्वासी आसता. ती निमाणी गाडी ताका बाक करून घेतली. मागीर तो चित्ता कितें तेणी कितें म्हटलेलें तूं तो दिनाय जिवीत आनी मरण जिबेर आहा न्हू आमचे दिनाय जाल्यार आपूण मरतलो पेट्रोल घेवन. तशें जालें. तेणी म्हटलें त्या पळय कितें केलें सैतानाचे हात बोडी येयले आनी तें काम करून घेतलें. कित्याक पळय निमाणे गाडयेक इतल्यो गाडयो तेणी वतयल्यो सगळ्यो आनी मागीर एम्बुलन्स येयली. एम्बुलन्सीन रडटा म्हाका मरोंक नाका आसलें रे हांवें बेश्टें म्हटलेलें हांवें फकाणां केल्लेलीं. सैतानाचे आज बोडी आयकतले फकाणां. देव एक टायम आमचो भोगता. देव म्हणटलो सॉरी जेजूक तर आमी म्हणचे सॉरी हांवें माफ केलें जेजू म्हाका हांव तो करूंक नासलो रे. जेजूचो आज बोड येवन तुजें काम करतलो. ह्यो कितें करता एका पॉयंटाक रावता. ताका लागून आमी कितें उलयता तें आमचे जिबेर आसा. आमी घरान सुद्दां कसलीं उतरां उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. ते कितें करता सैतानाचे आज बोडे वायट उतरां घेवन वयता. बरीं आसता ती देवाचें घेवन वयता आनी आमचें काम करता. ताका लागून आमी तें ओगीच प्रोवर्ब 18:21 कित्याक सांगता तुमकां बोगार तेचेरूच शिकून कित्याक दिता सगळीं जाणां. तें सारकें आमच्या जिविताची सारकें इम्पॉर्टंट तें आमकां. कित्याक आमच्या जिवितान घडटा हें सगळें जाता. आमी उलयता तीच उतरां आमी घेता. आमी म्हणटा न्हू केन्ना केन्ना म्हाजो भुरगो शिकना मागीर तो शिकचोच ना. तुमी तर म्हणीच ताका म्हाजो भुरगो इंटेलिजंट बरो शिकता बरो मार्क घेता ए घेता बी घेता. तशेंच तेज्या जिवितान जाता. ते आज बडी वयता आनी काम करता. आमकां खबर ना आमी कसलीं उतरां उलयता ती. ताका लागून आमच्या जिवितान सरावंडींग कोण उलयता जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय ती कॅन्सील करूंक जाय देवाच्या नांवान. जेजूच्या नांवान ही उतरां हांव कॅन्सील करता. तो भुरगो बरो शिकता बरें चलयता. सो आमी तेंची उतरां आमी उलोवची न्हू. आमी आतां वाडलेलीं आहा न्हू देवाच्या उतरान. आमी तेंच्या मदीं उतरां उलय आमी तशीं जातलीं न्हू. आमी शिकल्या म्हणटकूच आमी देवाच्या उतरान वाडल्या म्हणटकूच आमकां कोणी शेजारो दिसलो आमी कितें म्हणटा ताका खबर रे बेबदो येयलो. ही उतरां आमची
आमी पयलीं म्हणटालीं, आतां आमी चेंज केल्या. तो प्रवादी देवाचें उतर परगट करता. तो जेजूचें रगत पिवन येयला. आमी चेंज करूंक जाय उतरां आमची. सरावंडींग वयताना बीन कितें आसताना आमी आतां आमी खंयसरी गेलीं न्हू, आमकां बार्रां दिसलीं, आमी कितें म्हणटा बार्रां, हें जेजूचें हांगासर जेजूचें उतर परगट जातलें, हांगा उतर परगट्टा जेजूचें. आमी चेंज करता. जातात न्हू आमच्या उतरांनी मागीर एक दीस जातात न्हू तें चेंज. आमी कसलीं उतरां उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां सगळें संवसार दाखयता आमकां कितें कितें, पूण आमी कोणाचेर उतरां उलयता, कोणाच्या वरवीं आमकां सुटका मेळटा तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमी आज बडयांक कामाक लायता. आमकां दिलेले आज बडया तांकां आमी कामाक लायत ना. ते कामाक लायता तेन्ना आमकां कितें जाता, हें आतां आमकां बोलवंत आहा पळय सारकें पायटी पावरफूल. आनी तुजो हातूंक सुद्दां दिसना म्हणटा तूं चलतना सुद्दां हादावलें जाल्यार तुका कांयच जावचें ना. कित्याक आज बडया आमची पेखोणी सालोसा पयलींच घेवन येता. आमकां आनी कितेंच हें करपाचें ना, फकत देवाचें उतर उलोवपाचें. आज बडी आनी कशें येता, देवाचें उतर उलोवन येता. आमी संवसाराची उतरां उलयता न्हू तेन्ना कितें जाता, संवसाराचें येता न्हू आज बडये. संवसारान कितें आहा तें आमकां हें करून दाखयता. एग्जाम्पल आतां आमी सकाळ उठोन न्यूज पळयत तर जाल्यार कितें जाता, आमचे रात सगळे न्यूजूच आसता न्हू आमच्या जिवितान. हांगर कितें जालें, थंगर कितें जालें, त्या वाटेचें आमी देवाचें उतर उलोवन तर दुसऱ्यांक सांगात, तेंच्या जिवितान सुटका मेळटा न्हू. आमी तें करूंक जाय. आमी सकाळ थोड्यांक पळय कितें जाता, थोड्यांक पेपर वाचिनार जायना. ते पेपर वाचता आनी तितलें सगल्यांक सांगता. ते कितें जाता मागीर तेंचोय भावार्थ घालता, आमचोय भावार्थ घालता. आमचेर दवरलेलें आसा आमी कोणाचें उतर उलयता तें. आमी दिसाक कितलीं उतरां उलयता बरीं, ती आमची बरीं उतरां कोण घेवन वयता. बरीं उतरां सगलीं आमची देवाच्या उतरां प्रमाणें आहा जाल्यार आज बडये व्हरता. आमी म्हणटा मागीर कितें जाणां, आमचें काम जावना, आमी कितें उलयलां तें आमकां घडटा. आमच्या जिवितान आमी उलोवंक जाय जाल्यार बरीं बरीं उतरां उलोवंक जाय देवाच्या उतरां प्रमाणें. आमी पयलीं थंयच उलयतालीं, आमकां खबर नासली न्हू, दिसता तें उलयतालीं आमी, दिसता तें. पूण आतां आमकां कळ्ळें भावार्थ म्हणजे कितें तें दिसनासले वस्तूचेर. तुका जाय ते स्पेर पार्ट घेवन यो म्हणटा जेजू सांगता. तुमकां जाय तें आमी एंजलांक घालूंक जाय. आमकां कितें जाय तें आमच्या जिवितान आमकां खबर ना, पूण आमकां जेजून आज बडये दिलेले आसा ते आमी युजार करूंक जाय. तांकां आमी कामाक लावंक जाय. ते आमी ते मायटी दिलेले आसा आमकां, पावरफूल आहा सारके. आनी ते आमकां फटयना आज बडये. आनी तांकां कितें आज बडयांक कितें जाता, फकत देवाचें उतरूच आयकूंक येता तांकां. आनी आमकां आनी कसलीं उतरां तांकां आयकूंक येना. आमी म्हणटलीं आमी उलयता संवसाराचीं उतरां तांकां आयकूंक येना. संवसाराचीं उतरां ते दुसरे आज बडये आहा पळय ते व्हरता. आनी हे आज बडये कितें करता, देवाचें उतर आहा तेंच आमचें व्हरता. मागीर आमी कितें म्हणटा, केन्ना येता हें सगलें आमच्या जिवितान जातलें जेन्ना आमी भावार्थाचीं उतरां उलयतलीं पळय तेन्ना. म्हणजे आमकां कितें जाय तें उलयतलीं आमी तेन्ना. आमी तर म्हणीत आमकां जेजू म्हाज्या जिवितान म्हाका आतां पांय दुखता म्हाजो, वच आनी म्हाजो पांयाची पेखोणी हाड. ते आज बडी आमचे स्पेर पार्ट घेवन येता. कितें हाड सुद्दां आमचे जॉयंटान सेपरेट जालेले आसा, ते सुद्दां आमचे आज बडये वचोन आमचे हाडटा स्पेर पार्ट. कित्याक म्हाज्या जिवितान म्हाज्या पांयांक तेन्ना पडलेली तेन्ना न्हू म्हाकाय फ्रॅक्चर सांगलो, फ्रॅक्चर जातलो हांवें उलयलें जाल्यार म्हाज्या उतरांनी. हांवें म्हाका कितें म्हटलें, म्हाका फ्रॅक्चर ना. जेजूक फ्रॅक्चर नासलो तो म्हाज्या पांयांक फ्रॅक्चर ना. थंय आमकां कितें उलोवंक जाय तेन्ना वयता आनी आज बडी आमचे स्पेर पार्ट ते घेवन येता. आमकां खबर नासता आमकां कोण हाडटलो पेखोणी, पूण आमच्या जिबेर आसा सगलें. आमी तर उलयता आमी बरीं ना, आमी बरींच ना जातलीं. आमी म्हणलें आमकां पेखोणी मेवल्या, आमकां पेखोणी मेळटली जेजूच्या नांवान. कित्याक आमी उलयता तेंच आमी घेता. आमच्या जिवितान आमकां खूब जाता न्हू, घरान कितलेंच आसता न्हू, घरान कितले जॉयंट फॅमिली कितली पेखोणी, जॉयंट फॅमिली आसता पळय तांकां कितलें आसता न्हू, चड आसता न्हू जॉयंट फॅमिलीन. कितली हें आतां उतरां येता न्हू कसलीं कसलीं बरीं बरीं. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, जॉयंट फॅमिलीन कॅन्सील करूंक जाय तेंची उतरां. ती कितें कितें म्हटलें न्हू ती कॅन्सील करूंक जाय. तेन्नाच कॅन्सील करता तेन्नाच आमच्या जिवितान आमकां पेखोणी येता आनी तेंची उतरां मागीर चेंज जाता. तुमी एकदां एग्जाम्पल पळया, तुमी तर उलयशात हें म्हणूंक कळना गो, हें सारकें न्हू गो म्हटल्यार न्हू ती उतरां कॅन्सील जाता. आमच्या घरान जॉयंट फॅमिली आसता तेन्ना पळय तुमी चौगान बसतात न्हू, तेंची कसलीं कसलीं उतरां आसता, बरीं आसता तेंची उतरां, कितें कितें आसता न्हू.
बसता पळय ते एक सांगतले ते दुसरे सांगतले कोणाची फिको फॅमिलीच्यो आनी कोणाच्यो. तेन्ना कितें करूंक जाय आमी तेंच्या मदीं आमी मेतेर जावंक कोना जी मागण्यांनी आसा ती मेतेर जाल्यार तेंचे इफेक्ट तुमकां जाता. आनी मागीर आमी तशींच उलयता. ताका लागून जॉयंट फॅमिली आसता तेन्ना कितें करूंक जाय आमी वचोंक जाय आनी मातशें भितर वचोन रावोंक जाय रुमान बीन नाल्यार टॉयलेटान वचोंक जाय आनी बसोंक जाय मातशें वगत जॉयंट फॅमिलींतली म्हणजे तेंची इफेक्ट आमकां उतरां जावंक कोना म्हणून. आनी मागीर आमी देवाचें उतर ते टॉयलेटान बसोन नाल्यार खंय वचोन देवाचें उतर उलोवंक जायना गिफ्ट ऑफ टंग उलोवंक जायी. आमकां देवान गिफ्ट ऑफ टंग दिलेली आसा न्हू ती गिफ्ट ऑफ टंगा वयरची सगळे सयतानाक ती भास कळना ती आमी उलोवंक जाय देवाच्या उतरान. आनी ती उलयता तेन्ना कितें जाता सयतान थंय कोड सरून वयता. थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हालेलुया. आज बडी आमकां कित्याक आहा तें कळ्ळें न्हू मायटी आज बडये आमच्या जिवितान आमकां पेखोनी साल्वासा दिवच्याक येयल्लेले आसा ते. आमी कितें करता आज बडयांक कामाक लायता तेन्ना ते काम करता. आमी तर ते आज बडयांक कामाक लायना जाल्यार ते आमचें काम करचें ना. आमच्या जिवितान आमकां हजारांनी दिलेले आसा आज बडये एक आनी दोन न्हू आमी तांकां कामाकूच लायना. आनी कामाक लायता तेन्ना कितें जाता आमच्या जिवितान आमकां आमी तर आज बडयांक वचात आनी आमची आतां गाडी पासून चलयतना आमी म्हणूंक जाय आमची म्हाजी गाडी हांव वयताना फुडें आज बडयांनी तुमी वयता फुडें आनी म्हाजो रस्तो क्लीन करता गाडी सुद्दां हें जाता जाल्यार. आनी गाडयेन सुद्दां तुमी येतल्यान परफेक्ट बरे भाशेन वयतल्यार बरे भाशेन येतल्यात. तशें आमकां हे आज बडयां आसा न्हू ते आमच्या जिवितान आमकां काम करुशाक दिलेले आसा. ताका आमी कितें करता थोडी कितें करता तांकां कामाकूच लायना आज बडयांक फकत म्हणटा फोन करता आनी म्हाज्या घरा पासत माग आमी आज बडयांक सांगूंक जाय आज बडयांनी म्हाजी पेखोणी म्हाज्या घराब्यान चालू सावार तारण हार सगळे ते आज बडी वयता आनी हाडटा तुज्या घरान तारण आनी मागीर तुज्या शांतीचो आत्मो येता. आमी कितें करता जंय झगड्याचो आत्मो आसा थंय शांती ना. ताका लागून आमी म्हणूंक जाय झगड्याच्या आत्म्या भायर सर जेजूच्या नांवान तुका म्हाजे फॅमिलीन रावपाक कसलोच अधिकार ना. आमचे हांव न्हू कितें करतालें आमचे जॉयंट फॅमिली आसली घरा कडेन तेन्ना न्हू आमचो एक भाव सोरो पिवन येतालो आनी सगळीं जेजूचें रगत पिवन येतालो आनी कितें कितें म्हणटालो हांव कितें म्हणटालें मागीर ताका रातचें उठतालें आनी ही झगड्याच्या आत्म्या ह्या भावा वयलो भायर सर तो भाव बरो जेजूच्या नांवान तो बरो ताका तेजे वयलो तेच्या भितर आहा त्या आत्म्या भायर सर आनी ताका शांती त्या घरान शांती हाड त्या घरान शांती येयली म्हणटाले. मागीर तो ऑटोमॅटीक न्हिदतालो कित्याक शांतीचो आत्मो घातलो न्हू. शांतीचो आत्मो घातलो म्हणटकूच जेजूचो थंय सैतानाचो आत्मो रावंक शकना. चड वगत मातशो वगत रावतलो आनी वयतलो. आमी आतां सोरो सुद्दां पियालो जाल्यार ताका सुद्दां म्हणूंक जाय आमी जेजूच्या नांवान शांतीचो आत्मो हाड हांगासर. तो गिफ्ट ऑफ टंग उलयता जेजूची भाशा उलयता तो जेजूचें रगत पिवन येयला तो शांती हाड ह्या घराब्यान शांती हाड ती शांती दितली. आमी उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा आमी कसलीं उतरां उलयता ती आमच्या हर एक जिवितान आमकां तर जें बरें उलोवंक जायना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमचें तोंड धांपूंक जाय. तोंड धांपता तेन्ना कितें जाता देवाचे आशणे आसता तेन्ना आनी जेन्ना आमी उलयता तेंच्या मदीं आनी झगडटा तेन्ना सगळो सैतानाक बरें जाय आमच्या जिवितान जालेलें नाका न्हू. तो एक पॉयंटाक रावता तूं कितें उलयताय आनी तें तुज्या जिवितान तो करून हाडटा. तुका खबर ना तूं कितें म्हणटाय आरे म्हाजें अशें जालेलें अशें जालें तो तुवें जेन्ना उलयलें तूं आतां वर्सां पयलीं उलयलां 2 वर्सां पयलीं उलयलें तुवें उतरां ती आतां वायट उतरां ती सैतान अमक्या टायमार तुजें करून हाडटा आनी तूं मागीर म्हणटा हांवें केन्ना बरें उलयलें तें केन्ना तें आमी कितें करूंक जाय केन्ना उलयलें तुका याद येयली तेन्नाच कॅन्सील करूंक जाय. जेजूच्या नांवान हांव ही उतरां कॅन्सील करता. हांवें म्हाज्या घोवाक कितें कितें म्हटलां ती उतरां हांव कॅन्सील करता जेजूच्या नांवान. आमी केन्ना आमकां कळना आमी शितिदान नासता तेन्ना आमी कसलीं उतरां उलयता आमच्या घोवाक भुरग्यांक बीन तेन्ना आमी कितें करूंक जाय तेन्नाच आमी कॅन्सील करूंक जाय. आमकां खबर नासता ही आमकां उलयतना आमची जीब कितें म्हणटा तो एक ल्हान म्हणटा एक कीट म्हणटा म्हटल्यार ती आख्खें रान म्हणटा जवयता जीब आमची. जिबेक पयला न्हू तुमी
जेम्स 3 आहा तें जिबेची राखण म्हणून आहा. तेतून एक जीब म्हणटा, एक धाकटुली आमची जीब म्हणटा, ती आख्खें रान उलपयता म्हणटा, आख्खी झगडी करता म्हणटा. हे जिबे वरवीं सगलें जाता. ताका लागून जिवीत आनी मरण आमची जिबेर आहा म्हणटा. ओगीच म्हणिना तो जिबेर आहा. कित्याक म्हणटा ताका लागून कळटा आमची जिबेर सगली पदवी आसा आमची. आमी जिबेर कितें उलयता तें आमी घेता. आमचे ताका लागून आमचे दलले आसा. आमी कितें उलयलें न्हू, वायट उलयलें न्हू, आमी त्याच वेळार कॅन्सील करूंक जाय. जेजूच्या नांवान हांव ही उतरां कॅन्सील करता. ही उतरां आनी कोणी तुमकां म्हटलें कितें जाल्यार आमी कितें करता, कोणी कितें म्हटलें न्हू, हे बायबलान आहा रे म्हटलें उगीच रावता ना बायबलान ना म्हणटा. कितें म्हटलें कोणी न्हू जाल्यार आमी म्हणटा हे बायबलान आहा. म्हणटा तांकां लागता मागीर न्हू उतरां, हे बायबलान ना न्हू. आमी आतां कितें म्हटलें म्हणटा, वायट उतरां म्हटलीं म्हणटा ती बायबलान आहा. आमी बरीच उतरां उलयता न्हू, बायबलान कितें आसा तें. ताका लागून आमची दलले आसा, आमी कसलीं उतरां उलयता ती उतरां मागीर आमचे कोण घेवन वयता. जेम्स 3 हय 3 आहा तें 5 काय तरी 4 कितें आसता पळय. जाकोब 3. पळय 5 आहा. अशें जीब सरी घडटा. ती एक ल्हान सांदो खरो, पूण आपणाचीच ओड बडाय ती सांगूंक शकता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हडलें रान लासूंक उडोवंक शकता तें चिंतात. पळय कितें म्हणटा, धाकटुली आमची जीब हो सांदो म्हणटा, ओड बडाय करूंक शकता म्हणटा न्हू. हे जिबेन आमी बडाय मारता, सगळें करता न्हू, सगळें करूंक शकता म्हणटा ही धाकटुली जीब. आनी उज्याचे एक धाकटुली किटी सारकी म्हणटा, एक कीट म्हणटा पयल्या न्हू उज्याची. एक आतां केन्ना तुमी रान पयल्या न्हू दोंगराचेर, तेन्ना एक कीट उडयली, कितें आतां सुरफुरू करून सगळें आख्खें रान जळटा न्हू. तशीच आमची जीब म्हणटा ही ल्हान सानो, पूण आमचे सगळें आख्खे घराबो सगळो हें करूंक शकता. पयलात न्हू, म्हणजे दुस्मान बाय करूंक शकता हे जिबे वरवीं न्हू. करिना घराब्यान झगडी जायना हे जिबे वरवीं. एक जीब पळय आमी उलयता तें उतर मागीर आमी चिंतता न्हू, ना हांवें हें उलोवंक कळनासलें रे, हांवें ताका पयलें लागलें हें उतर म्हणिना. मागीर आमी पयलीं आमी कितें उलयता तें आमचें दललें आसा. आमी हे जिबेन कितें उलयता तें जिबेचेर आमचें दललें आसा. म्हणून हें कितें सांगता बायबल ओगीच आमकां सांगना, आमची जीब आमी सांबाळून उलोवंक जाय. हे जिबेन घराबे तोडूंकूय शकता आनी जोडूंकूय शकता. पळय जोडूंक कळ्या शकता बरें उतर दिवन न्हू. मागीर ती कितें म्हणटा थोडी, तुवें म्हाका पळय गो एकदां देवाचें उतर दिल्लेलें आनी त्या वरवीं म्हाजो घराबो सालवार जालो. आनी एके कडेन कितें म्हणटा, तुवें म्हाका कितें वायट उलयलें मगो तें म्हाज्या काळजाक लागलें आनी म्हाका रातभर जेमना. थंय जाता न्हू. ताका लागून आमचें दललें आसा, आमचे जिबेर आसा सगळे पदवी. आमी कितें उलयता आनी कितें घेतले तें आमचें दललें आसा. आतां पळय आमी आतां सगळ्यो टेस्टिमनी सांगल्या त्यो कह्यो आमच्यो जिबेन उलोवन न्हू. आमचे हालेलुया म्हणून आर्गां दिवन गिफ्ट ऑफ टांग उलोवन आमी आमचे पेखोवणी घेतलेली आसा. आनीकूय आसा टेस्टिमनी. आनी एकदां आमी तिब्बल सीट वयतालीं. आमी तिब्बल सुटतालीं थंय न्हू गोरवां धांवन येयलीं म्हणटकूच कळ्ळी करता तुमकां. गोरवां तुमकां आतां मदींच तूं गाडी चलयताय आनी गोरवां धांवन येयलीं जाबा करून, तुमकां ती उडोवची ना. खूब जाणां पयल्यान न्हू तुमी कितल्या जाणांक एक्सिडंट जाला गोरवांनी, पेटे येयले मदीं आनी उडयता पळय. तशीच न्हू आमी तिब्बल सीट वयतालीं आनी गोरवां अशीं सारकी धांवून येयलीं शेतांतसून अचानक येयली आनी आमी गिफ्ट ऑफ टांग उलयतालीं तेन्ना. आनी आमी बायकार वयताना आमी सोदीत न्हू गिफ्ट ऑफ टांग उलयता. आमी गिफ्ट ऑफ टांग उलयत वयता. आमी कोणागेर वचोंक जाय जाल्यार आमकां हांगा कोणागेर आमी रिक्वेस्टाक बीन वयता न्हू, थंय वचोंक जाय जाल्यार आमी गिफ्ट ऑफ टांग उलयता गाडयेन. आनी आमी उलयत येतालीं तेन्ना गोरवां येयलीं सारकी धांवन सारकी आनी आमी गिफ्ट ऑफ टांग उलयत आहा. आनी म्हाजो खूब स्लो जालो सारको आनी स्लो चलोवंक लागलो. ती गोरवां येयलीं आनी गाडये कडेन येवन डिमी घातली.
सारकी गाडये कडेन सारकी डिमी घालून अशी रावली सारकी. हांवें म्हणटा थँक्यू जिजस. गोरवां डिमी घालपी कोणी केले? देवाच्या आत्म्यांनी पळय सारकी डिमी सारकी अशी डिमी घातली, पांय दवरले आनी गाडयेच्या फुड्यान आमच्या, आनी आमकां वचोंक रस्तो दिलो. पळय कितें आज बडी आसा आमकां कामाक लाता. आमी उलयता तेन्ना आमचें काम करून हाडटा. आमी म्हणूंक कळना हे बेश्टेच आज बडये ना. आमच्या जिवितांत तें घडोवन येवंक जाय जाल्यार आमी देवाचें उतर उलोवंकूच जाय. आमकां तें फुकट दिल्लेले आज बडी आसा. आमी तें घेतल्या ना न्हू, फुकट दिल्या देवान आमकां. हें बायबल सुद्दां आमकां आमी पळयला जेजू ना. आमी ह्या बायबलांतल्या उतरां वरवीं जेजूक वळखता आनी जेजूक पळयला. हितूर आमी नोको आसली देवाचें उतर. कितें आमकां देवाचें उतर कोणी शिकयलां? हें पवित्र आत्म्यान शिकयलां आमकां. पवित्र आत्मा आमचो मदतदार आहा, तेणी आमकां सगळें शिकयलां आमकां हें बायबल आमकां कितें तो. आमी नको तुमकांय बीन तोय शिकयलां न्हू. आमी आतां तेन्ना हांव कितें म्हणटाली तेन्ना बरें आसलें न्हू जेजू आसलो तेन्ना. आमी आसली जाल्यार बरी आसली न्हू, जेजू फाटल्यान वचोंक मेळटलें आनी जेजूक पळोवंक मेळटलें आसलें. अशें आमी पयलीं म्हणटालीं. आमी पिक्चरांनी पळयतालीं आनी ते मिलाग्री पळयतालीं तेन्ना म्हणटालीं आमी पयलीं जेजूच्या सांगाताक आमी गेल्ली जाल्यार बरी जातली, ते आमी शिकतली आसली वचोन गेल्ली जाल्यार. अशें आमी पयलीं म्हणटालीं. पळय आमकां खबर नासली हो बायबल म्हणजे जेजू. एक उतर उलयता तें जेजू उलयता. जेजू वरवीं सगळे उतर आहा ते जेजूच उतर. तिका आतां पळय आमी कितें म्हणटा, आमी एक उतर घेतलें न्हू जेजूच्या गायांनी बरें जालें म्हटलें आमकां कितें दिसता? फुड्यान जेजू येता न्हू. जेजू दिसता न्हू आमकां फुड्यान. खरोच आहा कहो दिसता. खरोच हो मार आमच्या पासून घेतला. आमी तर चीत दिवन तर म्हणीत हें उतर न्हू जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं जाल्यार आमकां सारकीच पेकोणी मेळटा. कित्याक तेणी घेतलेले काट्याचो मुकूट ते पोव येता. कोणाची तकली फोडटा, ते मायग्रेनाचे प्रॉब्लम आहा जाल्यार आमी म्हणूंक जाय जेजून हे काटे म्हाजे पासत घेतल्या हे मायग्रेनाच्या हेच्या पासत, आनी ते रोगत म्हाजे सगळे कुडीन देंवला आनी मायग्रेनाचो तकली फोडाफोडीचो नाश जाला. आमी तर न्याय करून तर म्हणीत ते जेजूच्या गायांनी आमी कितें म्हणटा वयल्या वयर म्हणटा. वयल्या वयर म्हणूंक कळना. तुका तर पेकोडी जाय, सालवासा, तारण जाय जाल्यार आमी जेजूच्या खुर्साक पळोवंक जाय. आतां आमी कितें म्हणटा हो खुरीस आहा पळय तो खुरीस आमकां तेका मांस बीन आहा. जेजूच्या खुर्साक पळयलाय मांस आहा. आनी हे आमकां पिक्चर दाखयता जेजूचे पळय हेतूर बीन तेका मांस आहा पळय. Psalms 22:14 म्हणशीत पळोवशात तुमी तूं जेजूची जेजूक सगळीं तेची हाडां जॉयंटांसून भायर सरलेलीं. आनी Psalms 22:17 म्हणटा कितें जाणा तेची सगळीं हाडां मेजूंक मेळटालीं जेजूची. आमची हाडां मेजूंक मेळटा ना न्हू. आमकां खाता मांस आहा आमकां. जेजूचे हाड एक सगळीं हाडां तेजी दिसतालीं मेजूंक मेळटालीं खंय. तुमी वाचून पळया Psalms 22:17 बरयलां. आतां हो जेजू आमकां खुर्सा दिता तेजी हाडां मेजूंक मेळटा? तेका मांस आहा न्हू. आमी भियातलीं म्हणून तें आमकां दाखोवंक ना. आमकां तेका मांस दाखयलां. तेणी आमच्या पासून सगळें मांस काडलां तेचे सगळे चापकाचो मार घेतला. कोणाची जॉयंटांसून जॉयंट पेन आहा, कोणाक हातीक जॉयंट पेन आसा, कोणाची हाडां सुटलेलीं आसा तेंच्यांनी हें उतर मुळांत रावंक जाय. बॅकबोन प्रॉब्लम आहा, गॅप आहा तेंच्यांनी हें उतर म्हटलां तेंकां कितें जाता कायजांसान म्हणूंक जाय. Psalms 22:14 जोशी जेजूची हाडां जॉयंटांसून भायर सरलेलीं आनी एकूय हाड तेजें मोडोंक नासलें. आं आमी मोडोंक नासलें जेजूचें हाड. त्या हाडा वरवीं म्हाजी दूख गेल्या. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना कितें जाता आमकां पेकोणी मेळटा. कित्याक जाणाय आमी खूब टेस्टिमनी पळयल्या. इतलो गॅप पासून आसलेलो, इतलो गॅप पासून तो सुद्दां भरला. कहो भरला जेजूच्या उतर तिका म्हणूंक दिला तेन्ना. जेन्ना आमी उतर म्हणटा तेन्ना तुमी कोणाकूय सांगूंक जाय. कोणाची हाडां दुखता कितें दुखता जाल्यार हें कोटेशन तुमी दिवंक जाय तेंकां. Psalms 22:14 म्हणीत रावंक ना म्हण सांग. जेजूची हाडां जॉयंटांसून भायर सरलेलीं मोडोंक नासलें त्या हाडा वरवीं ते दुखी वरवीं म्हाजी जॉयंट पेन गेली. आमी म्हणटा तेन्ना आमची हाडां सगल्यांची जॉयंट पेनी वरसून सुटका मेळटा. आनी बेणाची बेण सुद्दां दुखता तें सुद्दां सारकें जाता. कित्याक हे देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत
दोन्ही वाटांनी पाजलेली तलवारी परस म्हणटा जो मेंदू पासून दोशी जाता थंय पासून ते निघूंक शकता. ताका लागून आमी उलयता तेन्ना देवाचें उतर आमकां सेट फ्री करता. आमकां कोण सेट फ्री करचो ना. आमी म्हणटली डॉक्टर सेट फ्री करतलो. डॉक्टराची थोडेच तुका बरें दिसतलें, परत तुका पेन परत येतली. हे देवाचें उतर तुका सासणांक दोखता म्हणटा. हे तुका ताका सायड इफेक्ट्स ना, कांय ना देवाच्या उताक. ते टॅबलेटांनी घेतली म्हणटकूच पळय थोडी सांगता न्हू सायड इफेक्ट जाता म्हणून टॅबलेटांनी. हेका ना. ताका लागून आमी चड कितें करूंक जाय, देवाचें उतर उलोवंक जाय. आमी टॅबलेटां घेवनाका म्हणू नाका, टॅबलेटां घेया तुमी. कित्याक टॅबलेटां घेतना कितें म्हणूंक जाय आमी, जेजू हे तुजें हांव मांस घेता, खाता रगत पियेता, म्हाका हे सायड इफेक्ट जावचे ना. आमी तेन्ना म्हणटा न्हू तेन्ना आमच्या जिवितांत घडटलें. आमी तर उसारिनात जाल्यार आमच्या जिवितांत जातलें कांयच जावचें ना. आमी उसारिना जाल्यार आमी तर लोकांक सांगा दुसऱ्यांक म्हाज्या पासत माग म्हणून सांगतलें तेन्ना जातलें ना. ते कितें ती केन्ना मागतली तुका, जेन्ना तुका तांकां याद येतलो. मागता पळय तेन्ना तुज्या जिवितांत ती मागतली. तूं तो शिकलय जाल्यार सदींच तुका म्हणूं येता न्हू, तुजी पेकोणी तुवें घेवं येता न्हू. आमी तशीच करता. आमकां कितें जालें दुखलें बिकलें कितें जालें आमी डॉक्टरागेर वचना. कित्याक आमचो दोतोर जेजू न्हू. आमी कितें करता, ती रोझरी आसा न्हू, रोझरी घेता आनी म्हणटा आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणीत आसता. ती रोझरी घेतली न्हू आनी मागीर जेम सुद्दां रातची पडना न्हू जाल्यार आमी कितें करता, रातची गिफ्ट ऑफ टांग उलयता. तुमकां आहा न्हू सगल्यांक गिफ्ट ऑफ टांग आहा न्हू. ती रातची तुमी जेम पडना जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय, उलोवंक जाय गिफ्ट ऑफ टांग. केन्ना जेम पडटा तीच कळना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय, आर्गा तुका तुज्या गायांनी हांव बरी जाली ती रोझरी घेवन म्हणीत रावूंक जाय, जाता बरें. आनी केन्ना जेम पडटा ती सुद्दां कळना तुमकां. थोडी कितें करता, टॅबलेटी घेवन सुद्दां जेम पडना म्हणटा. हें देवाचें उतर म्हटल्यार रोखडीच जेम पडटा. आतां हांगासर पळय कितले जाणां बसल्या, कितें आतां सुतान कितें करता, जेम हाडटा न्हू, देवाचें उतर आयकूंक दिना. ताका खबर आहा हें देवाचें उतर आयकून तुमकां सेट फ्री जातलो म्हणून. ताका लागून तो कितें करता, खंय देवाचें उतर आसता थंय तो आहा, तांकां जेम घालता. कित्याक घालता, ताका खबर आहा हें देवाचें उतर आयकून तुमकां सेट फ्री जातली तुमी म्हणून ताका पयलींच कळटा. म्हणून तो म्हणटा जेम घालता न्हिदा आयकूनाका रे वाज येता. थोडी कितें म्हणटा, वाज ते आख्खो दीस बसोन वाज येता म्हणटा. आमी आतां पार्ट्यांक बीन वयता थंय आख्खो दीस बसता न्हू, तेन्ना वाज येता ना न्हू. बड्ड्यांक वयता तेन्ना येयना न्हू. कित्याक ताका खबर आसा थंय तांकां देवाचें उतर तांकां मौज मस्ती करूंक लायता तो. हांगर कितें जाता, देवाचें उतर आयकून सेट फ्री जातलो म्हणून तो मागण्यांक तांकां फाटीं काडटा. मागण्यांक वचनाका रे. आतां पळय कोणी म्हणटालो अमके कडेन मागणी आसा, येता रे, ना 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 म्हाका टायम ना म्हणटा. मागीर कितें जाता, टायम ना. मागीर हें आतां उतर कितें जाता, टायम ना. मागीर ताका टायमूच दिवं दिना. तो वचोंक फुलता येता तो, पूण तेणी कितें उतर उलयलें, म्हाका टायम ना. तेन्ना मागीर ताका तो म्हणटा म्हाका येवंक जाय आसलें रे, म्हटल्यार म्हाका टायमूच जाय मेळत ना. तेणी कितें उतरां उलयल्लीं, म्हाका टायम ना. अशें करून आमी म्हणटा तेन्ना आमकां मागीर टायमूच दिवं दिना. आमी ती उतरां सगळीं कॅन्सील करूंक जायी. आनी हांव बिजी आसा एक म्हणूंक कळना. थोडी म्हणटा न्हू हांव बिजी आसा, मागीर ताका देव बिजीच दवरता, सुद्दां ताका बिजीच दवरता. ताका लागून आमची दवरलेली आसा, आमी कसलीं उतरां उलयता ती आमकां कळना. पूण आमी देवाची उतरां उलयता काय आमी कोणाची उतरां उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां आनी एक कोटेशन पळोवया, आमी लास्ट घेवया. Psalm 34:7 पळोवया. सोतरो सर्वेश्वराची भक्ती करतल्या त्याच्या दूत वेडो घालून राखता. पळय आमकां कितें, सर्वेश्वराची भक्ती करतले म्हणटा दूत वेडो घालून आमकां राखता म्हणटा ते.
आमकां आमकां आमी उलो केल्या ते येवचे ना आमच्या जिवितान येतले न्हू आमकां वेळो घालून राखता म्हणटा पळय दूत आहा आमकां कितले दूत 34/7 पयलीं आमकां हे आजबोडी आमकां कितें करता वेळो घालून आहा म्हणटा ते आजबोडी आमकां कळना आमी ताका हुकूमच दिना आमी आजबोडये ना ना म्हणटा न्हू आमकां तेन्ना आमी कितें करता आजबोडयांक आमकां ते राखूंक आसा आमकां सगळे आमच्या चारूय वाटेनी आसा ते पळय आमकां सर्वेस्वराची भक्ती करतल्या त्याचो दूत वेळो घालून राखता म्हणटा कोण आतां आमी सगळीं देवाची भक्ती करता सगळीं आतां मागण्यांनी आसा न्हू तांकां म्हणटा आज बोडये येवन आमकां राखता म्हणटा वेळो घालून आमकां तें दिसती पडना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान ते येतले दूत आमचे आमकां दूत आहा न्हू खूब आतां आमकां कळ्ळां न्हू आमी कोणाक हुकूम घालूंक जाय दुतांक घालूंक जाय न्हू फुडें वच आमची जागा तयार कर आमी म्हणपाचें ना थोडी कितें करता वाटेक वयता आनी हांव ट्राफिकाक कितें कितें म्हणटा आमी आतां सगळें चेंज करूंक जाय आतां नवी रचना न्हू आमी सगळीं नवी जाल्या न्हू पोन्ने सगळें गेले न्हू आमचे आतां सगळीं नवी जाल्या म्हणटकूच आमी कितें करूंक जाय आमची उतरां चेंज करूंक जायी आमची उतरां चेंज करता तेन्ना आमकां कितें करता आज बोडे येवन आमच्या जिवितान काम करता आमकां आज बोडे काम करिना जाल्यार आमकां दिसचें ना 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 म्हणटले आमी आमकां कळोंक जाय आमच्या जिवितान तर पेखोणी साल्वासाव येयना जाल्यार आमी आज बोडयांक कामाक लागना कित्याक आमकां दिलेले आहा ते आज बोडये कोणाक हांगा दूख आहा कोणाक पेन आहा दूख आहा कोणाक हा कोणाक ना सगळीं बरीं आहा जयशा गायांनी बरा न्हू आज बोडे काम करता आनी तुमी कितें म्हणूंक जाय जयशा गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या म्हटलें न्हू तुमी खुर्साक पळोवपाचें आनी तुमची पेखोणी साल्वासाव तारण जाता सगळें आमी कितें करता आमी कोणागेर गेलीं न्हू जाल्यार आमी तेंचेर हात धरून मागणें करिना तांकां पयलीं देवाचे उतर शिकयलें न्हू तांकां सगळें वाचून दाखयता आनी तांकां ते वाचता म्हणसर तेंची पेखोणी साल्वासाव तांकां जाता आनी तांकां तो जायत ना तेंची पेखोणी जाल्यार आमी तांकां सांगता तुमचे कितें तरी तुमी कोणाक तरी बोगसूंक जाय बोगसण्या वरवीं सुद्दां न्हू आमची पेखोणी आडोवन रावता बोगसणें दिना कोणाक जाल्यार आमची पेखोणी आडोवन रावता जेन्ना तूं बोगसणें दिता कोणाक जाल्यार तुजी पेखोणी साल्वासाव सारकी रोखडीच जाता ते आमचे दवरलेले आसा आमी कोणाचेर उतरां उलयतलीं ते थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस पळय आमकां तर पेखोणी जाय जाल्यार आमी कशी घेवंक जाय आमी पेखोणी उलोवन न्हू देवाचें उतर उलोवन न्हू आमकां बेश्टी पेखोणी मेळटली हांगर बसोन कितें जाय जाल्यार आमकां मेळटलें ना न्हू आमी उलोवंक जाय आमी जितलें उलयता देवाचें उतर तितलें आमकां पेखोणी मेळटा आमकां दिश्टी पडना पूण आमी आतां हांगर बसल्या पूण तुमच्या हांगासर फॅमिलीक बीन कितली पेखोणी मेळटा कितें मेळटा सगळें त्या वटेन ती बरी जाता ती म्हणटा तूं आनी एकदां न्हू कोण एकटो भाव येयल्लो तेंची न्हू पेखोणी जाय आसली ताका तरी तो मागण्यांक बसलेलो आनी तेच्या घरा कडेन तो अमक्या टायमार ते सांगूंक लागलो तो तिची आवय काय कोण तरी म्हळ्यार ती चलोंक लागली कितें तो हांगासर बसलेलो प्रेयराक आनी तो मागणें करतालो आनी घरा कडेन त्याच टायमार ती बरी जाली हांगासर प्रे कितल्याक सुमार मागणें करतालो त्याच टायमार पेखोणीचें मागणें आसलें तेन्ना बरी थंय म्हाजी बरी जाली म्हणटा कित्याक आमी फॅमिलीचो बीन सगळो देवाच्या हातान घालूंक जाय ती फॅमिलीक आनी आज बोडी वचोन तांकां सव करता आज बोडी आमची चारूय सायडीन म्हज्या फॅमिलीचेर आहा आनी घातली तेन्ना कितें करता आज बोडी वचोन तें काम करता आमी हांगा चिंतना घालपाची ना हांगर बसता आनी आमी म्हणजे फॅमिली कितें खातली कितें ना तांकां देवान सगळें ऑलरेडी प्रोवायड केलेलें आसा तूं हांगासर बसला म्हणटा तुजी फॅमिलीक देव राखता आज बोडी वचोन ती सगळें काम करता आज बोडयांक आमकां ओगीच दिवंक ना आज बोडया वचा आनी म्हाज्या फॅमिलीक कितें जाय तें हाडा कोण तरी येतलो मनीस आनी तुका सगळें हाडून दितलो तशेंच एक भाव आसलो न्हू ताका न्हू तो बाबडो गरीब आसलो भाव आनी तेजे कडेन तो रिक्षा चलयतालो
आनी तेज्या भुरग्यांक तेका चिकन बटर चिकन दिवच्याक जाय नासलें. तेणी कितें म्हटलें, म्हाका बटर चिकन जाय आसलें तेका, त्या भुरग्यांक तेज्या बटर चिकन जाय आसलें. तेणी कितें म्हटलें, बटर चिकन जाय तूं वचून जेजूक सांग, म्हाजे कडेन तुका दिवंक जायना म्हणून सांगलें. आनी इतलेंच म्हटलें आनी तो गेलो. ते कोणी आयकलें तेजें, आज बुडयानी आयकलें तें. आनी आज बुडये गेले आनी तें काम केलें. आनी 12:30 एकाक हो एक दारार मारूंक लागलो आनी तेणी बटर चिकन हाडलें. तुका कोणी सांगलें? पळय, देव आमची मागणी आयकता. इंचेर वचून काम केलें आनी तेज्या भुरग्यांक बटर चिकन येदें व्हडले 2 पीस हाडले मोट्टे बटर चिकनाचे. कशें जाता, आमी उलयता तें उतरां घडटा न्हू. तेका भावाक बरें खबरूच ना, तो गरीब आसलो म्हणून तो म्हणलो आपणे कडेन तुका दिवंक जावचें ना. ते कोणी आयकलें तेजें? जेजून आयकलें. आनी जेजून आज बोडयांक तयार केलें आनी तेका पेखोणी तेका हाडून दिलें. पळय, थंय आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें आमी शेरपाट कोणाक हाडूंक जाय? आज बोडयांक कामाक लावंक जाय. आमी आज बोडयांक आमच्या संवसाकांत न्हिदयल्या, तांकां कामाकूच लागना. आतां ताका उठया, जागे करा. आज बोडयानो वसात, म्हाजे सालो आसा, तारण पीक घेवन येयात. आमी आज बोडयानो, आमच्या आज बोडये कित्याक आसा आमकां दिलेलें आसा न्हू. आज बोडया आमचें काम करूंक दिलेलें आसा. आज बोडया आमकां हातीक धरून चलोवंक शिकय. कोण चलोवंक जायना तांकां शिकोवंक जाय. आज बोडया कोणाक चलोवंक जायना, बेडीर आहा तांकां खावंक जाय. उठ जेजूच्या नांवान. आज बोडये तुका पडोवंक दिवचें ना म्हणटा न्हू. साम 91:11 म्हणटा न्हू. फातराक आनी तुवें म्हणटा फातराक सुद्दां पांय सुद्दां पडोवंक दिवचें ना म्हणटा आज बोडये. आमी कित्याक भियाता? बेडीर आसलेली बीन उठूंक जाय, व्हिलचेरार चलोवंक जाय सारकी. जेजून आमकां सांगलां न्हू, उठ आनी चल. पावर दिला न्हू जेजून आमकां सगळ्यांक. पावर दिला न्हू, तो पावर आमी यूज करूंक जावो. आमी केन्ना यूज केला? आमी केन्ना आत यूज केल्या? आमी कोणी तरी कोणाच्या पिडेस्तांचेर हात दवरल्या ना न्हू. बायबल सांगता आमकां भावार्थान तो पिडेस्तांचेर हात दवरीत पिडेस्तां बरी जातली. भावार्थान म्हणटा. आतां कितें करूंक जाय? आमी सगल्यांनी भावार्थान पिडेस्तांचेर हात दवरूंक जाय. आमकांय पयलीं शिकयल्लें, हे तर हात तर कोणाचेर दवरीत जाल्यार तेंचे दुयेंस आमचेर येतालें. आमकांय शिकयलें, आमी दवरी नासलीं. पयलीं आमी दवरीत नासलीं. कित्याक? आमी वयतालीं आनी उबी रावतालीं, ती प्रे करतालीं हात धरून. आमकां शिकयल्लें न्हू. तुमकां शिकयलें आसतलें, कोणाचेर हात दवरल्या पिडेस्तांचेर तेंचे दुयेंस तुजेर येतलें. शिकोवंक ना? आमी तेका लागून तें आमकां जेन्ना बायबल कितें सांगता तें बायबलान ना न्हू. ते दुसऱ्यांचे दुयेंस म्हाजे येता तें ना बायबलान फकत आहा, तूं पिडेस्तांचेर हात दवरीत जाल्यार पिडेस्तां बरी जातलीं म्हाज्या नांवान, जेजूच्या नांवान. तें आमकां कळ्ळें तेन्ना मागीर आमी हात दवरूंक स्टार्ट केलें. जाल्यार आमी पयलीं हात दवरी नासलीं. भिरांत सारकी भिरांत घालता न्हू. तुमकां घातली आसतली. आनी आमी कितें समजलेलीं पयलीं, ते ले पर्सन आहा तांकांच पावर आहा, तेंच्यांनीच हात दवरल्यार आमकां बरी जातली. म्हणजे आमचे कडेन टेस्टिमनी आहा तसली. कित्याक? आमचे कडेन एक ले पर्सन आसलो, आमी ते आमच्या फॅमिलीन कोणी सीक पडली जाल्यार आमी ताका फोन मारतालीं आनी ती कडेन व्हरतालीं आनी तो हात धरून बरो करतालो. ते तसलो भावार्थ आमकां आसलो आनी ती बरी जाताली. मागीर आमकां जेन्ना हें कोटेशन मेवलें, मार्क 16:17 मेवलें आमकां, पिडेस्तांचेर भावार्थान तर पिडेस्तांचेर हात धरीत जाल्यार पिडेस्तां बरी जातलीं. म्हाज्या नांवान ती देवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली. सगलें आसा न्हू. तें आमकां मागीर खबर कळ्ळी. ह्या हातीक आमच्या हातीचेर पावर दिलेलो आसा जेजून. आमच्या हातीक पावर आसा म्हणून आमकां कळना जाल्यार आमी हें कोटेशन वाचूंक जाय आनी पळोवंक जाय. खरेंच बाबा हें कोटेशन आहा? आमी सगळीं भावार्थी न्हू. आतां धरतलीं न्हू सगल्यांचेर हात? सगळीं भावार्थी आहा न्हू हांगासर? भावार्थान म्हणटा तो. दुबावान न्हू. दुबान तर मोक्षा जाय कितें जातलें आमी? जेम्स 1:6 तें हालता दोलता तें वाऱ्या सारकी म्हणटा आमी. दुबान तर मागणें करीत जाल्यार आमी भावार्थान मागणें करूंक जाय. भावार्थान मागणें करता तेन्ना कितें जाता? आमचोय भावार्थ वाडटा आनी तेंचोय भावार्थ. आनी आमकां पेखोणी केन्ना मेळटा? जेन्ना तूं जेन्ना थीर रावता देवाच्या उतरान, आमी सुद्दां मागणें केलें आनी तुजो भावार्थ, दोगांयचो भावार्थ मिक्स जाता तेन्ना बेग्यान पेखोणी मेळटा. फास्ट जाता दोगांयचो भावार्थ. म्हणजे तुवें स्वत मारलोय, म्हाका ह्या गायांनी जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली तेन्ना हांव कितें जाता? म्हाजो आनी तुजो भावार्थ एक जाता आनी तेन्ना पेखोणी मेळटा. आनी
आमी कितें म्हणटा आमचें कामाच जायना म्हणिना आमी कितें उतरां उलयता कामाच जायना म्हाजी. कितले प्रे केले कितें केलें कसलीं उतरां उलयली आमी कामाच जायना. मागीर जातलीं आमचीं कामां आमी उलयता पयलीं आनी मागीर म्हणटा कामाच जायना मागीर जातलीं ना. आमी म्हणूंक जाय आयज हांव वयता हांगासर म्हाजें काम जालें म्हाजें काम आज बडयांनी करून हाडलें तें वयता आनी करून हाडटा. आमच्या उतराचेर आहा सगळें दल्ललें आमी कितें उलयता आनी कितें करता तें. आमकां जेजू सांगता उलय आनी तुका घे म्हणटा तूं पेखोवणी. आमी उलयत ना जाल्यार आमच्या जिवितान पेखोवणी येतली ना. ताका लागून आमचें दल्ललें आमी कोणाचीं उतरां उलयता आनी कोणा फाटल्यान वयता तें आमी चिंतूंक जाय. आमकां खूब हेणी सांगलां बायबलान बरयलां म्हाज्या नांवान तुमकां जायते येतले. आमी कोणाच्या उतरां फाटल्यान धांवता तें आमचें दल्ललें आसा. तो देवाच्या उतरान रिगलोलो आसा काय कितें तें ताका लागून आमचें दल्ललें आसा. आमकां एक पास्टर आसलो ती कितें करतालो तो फकत फॅमिलीचे कॉज सांगतालो. तुजे फॅमिलीन कॉज आहा तुजे फॅमिलीन तुज्या घरान कितें पुरलेलें आसा हें बायबलान आहा हें बायबलान ना. हें आमी बिलीव करूंक कळना. आमी बिलीव करता आनी आमी फसता. आमी हें बिलीव करूंक ना हें बायबलान ना. जी गॅलसियन 3:13 म्हणटा जेजून आमकां सगल्या शिरापातली सोडयल्या म्हणटा आनीक आमकां तसले कॉसान धरतलो तो ना. ताका लागून आमी चिंतूंक जाय कोणाचें उतर आमी घेता आनी कोणाची उतरां आमी आयकता ती आमचें दल्ललें आसा. आमी तर असल्या पास्टरांचे असले हेंचे तर उतर आहा जाल्यार तांकां तुमी करेक्ट करूंक जाय. बाबा हे कस सगळे आदले कोरोनान आसले. आतां नव्या कोरोनान जेजून मरोन आमचे सगळे दुयेंस पिडाचो नाश केला आनी आमकां शिरापानांनी दवरूंक ना. आमी खंयचो बिलीव करूंक जाय ओल्ड करार काय न्यू करार. न्यू करार. कित्याक हो न्यू करार जेजून सगळें आमचें पळयलां कस श्राप सगळे गरीबसाण सगळें आमचें पळयलां आनी तो एकटोच आमच्या पासत खुर्सार मेला आनी तेणी आमकां सगल्यांक घेतली सगळीं सोडयल्या. हें आमी सोत मारूंक जाय. तुमकां कोण सांगात तुमी तांकां करेक्ट करूंक जाय. हें बायबलान ना. आमकां बायबलान कितें आसा तें सांग. गॅलसियन 3:13 दाखोवंक तें सगळें आमकां शिरापातले सोडयलां आनी आमकां आनी त्या श्रापान दवरचो ना. आनी सांगता न्हू तुमकां आज्या पणज्याचो शिराप आहा हें बायबलान ना. आज्या पण शिराप आमकां जेजून सगळो तो श्राप घेवन मेलो. म्हाजी भुरगीं अशीं जाल्या कित्याक म्हाज्या घराब्याक श्रापाक लागून. हें ना बायबलान. हें आमी बायबलान ना तें आमी बिलीव करूंक कळना. जें कितें जेजू सांगता जेजूचें उतर आमकां कितें बरयलां तें आमी सोत मारूंक जाय. आमी आतां चडसो लोक कितें म्हणटा म्हाज्या घराब्यान कित्याक म्हाजो पाय सोरो पियेतालो पायचो पाय सोरो पियेतालो म्हणून भुरगे पियेता तें आमकां श्रापान दवरल्या ना. तें आमी आतां सगळीं ती मोडूंक जाय. तें आमचें कितें रिलेशन तें आमचें पयलीं फॉलो करून येयल्या न्हू आमी ती तें म्हणून येयल्या न्हू सगळें. तेजो पाय पियेतालो शेजाऱ्यांनी म्हटलां न्हू तेंच आमी रिपीट करता. कोणी म्हटलां आमच्या अरे तुज्या सोरो पियेता तुका तहें जालां तेंच आमी पळय रिपीट करता. आमी ती कॅन्सील करूंक जाय ना. म्हाज्या घराब्यान आनी हे श्रापान ना. म्हाजी फॅमिली आनी सोऱ्याच्या हितून ना. सोरो म्हाजी फॅमिली आनी कोणूच पियाचो ना. आमकां श्रापान तें दवरूंक ना. म्हाजी फुडली जनरेशन सगळीं ब्लेस जेजूच्या नांवान तांकां सगळ्या शिरापातली सोडयल्या. चेंज करूंक जाय आमची उतरां. आमी तेंच घेवन बसता. ताका लागून कितें जाता एक भाव सांगतालो कितें जाणाय आमकां म्हणटा आदी म्हणटा आमकां चायेन न्हू साकर घालूंक शिकयल्ली न्हू म्हणून आमी आतां सगळीं साकर घालून च्या पियेता. आमकां तर आदी तर मीठ घालून तर चायेक सांगलेलें आमकां आमी सगळीं तेंच फॉलो करतलीं आसलीं म्हणटा. हय आमकां कितें शिकयलां न्हू तेंच आमी फॉलो करता. आदले जनरेशन आमकां कितें सांगलां न्हू तेंच आमी फॉलो करता. तें आमी केन्ना ब्रेक करीत ना. तें आमी आतां जेजून आमकां कितें शिकयलां तें आमी फॉलो करीत ना. आमी तर आतां म्हटलेलें आमची उतरां चेंज केल्ली तीच उतरां आमची फॅमिली चेंज करतली न्हू फुडें आमी तेंच घेवन बसलीं जाल्यार जायना न्हू. तो भाव सारको सांगतालो न्हू आमकां मीठ घालून शिकयलें आमी मीठूच घालतलीं आसलीं चायेक न्हू आतां फॉलो करतलीं आसलीं. साकर घालूंक शिकयल्या म्हणून साकर घालता आमी. तर आमी कितें आमच्या जिवितान आमच्या सांगलां न्हू तेंच आमी फॉलो करता. आमी चेंज करूंक सोदीत ना. आमची उतरां आमी चेंज करूंक जाय ना. आमकां ही उतरां जेजूच्या नांवान आमी कॅन्सील करूंक जाय.
जेजून आमकां कितें सांगलां तें आमी फॉलो करूंक जाय. जेजूच्या उतरान आमकां सुटका पेकोणी साल्वासांव तारण मेळटा तें आमी फॉलो करूंक जाय. आमकां आनी कितें जाय? आमकां फकत देवाच्या उतरान सुटका मेळटा आनी खेतरूच ना. आमी पळयलां, आमी सगळ्याक भोंवून येयल्या, पूण आमी जाणा फकत देवाच्या उतरान सुटका मेळटा आनी खंयसरूच ना बायबलान सुटका तुका खंयसरूच ना तुमकां. फकत बायबलान आहा, फकत ह्या उतरान आसा आमकां सगल्यांक सुटका आनी तालोसा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आयज कितें तरी शिकल्यान, कळ्ळें कितें तरी. गांठीक मारून वतल्यान न्हू, उतरां कसलीं जातलीं आमची बरी न्हू. आतां फॅमिलीन उतरां उलयल्यार तुमी कॅन्सील करतल्यान न्हू, थंयच धरूं नाका. तुमच्या फॅमिलीन कोणी म्हटलें तुमचें सिराप आहा खंय आहा बायबलान म्हणून इसरा तांकां आनी तुमी दाखयात गॅलॅक्सीन ती 13. कित्याक आमी दाखयता तेन्ना आमकां तांकांय स्वत कळटलें आनी तुमकांय स्वत कळटलें. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. अर्घा तुका जेजू. त्या दिसा पासत आयच्या शिकवणे पासत पळयत आत्म्या तुका अर्घा दिता. ह्या भाव भयणांक तुवें कितें तरी बरें तरी शिकयलां आनी तेंचे कितें तरी गांठीक मारून व्हरतली आनी ती सगल्यांक आपल्या देवाच्या उतरानूच तांकांय शिकयतली आनी तांकांय स्वतंत्र करतली आनी तेंची उतरां तुज्या उतरां प्रमाणें जातली आनी ती सगळीं आपल्या दुतांक हुकूम घालतली. दुतांनो वचात आनी आमचें काम करून घेवन येयात आनी ते दूत तेंचें काम करून घेवन येतले म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू.